गोंयांत मतदान जाल्ल्या 2 लोकसभेच्या जाग्यां खातीर आनी 3 विधानसभेच्या जाग्यां खातीर वेंचणूक आयोगान आचारसंहिता चालीक लायल्या उपरांत वेंचणुकेचें मतदान जाय मेरेन गोंयांतल्यान सुमार 11.5 कोटी रुपया मेरेन सामान आनी दुडू जप्त करपा खातीर वेंचणूक आयोगाक यश आयलां. मंगळारा दीस गोंयांत लोकसभा आनी विधानसभेच्या पोटवेंचणुकेची आचारसंहिता मतदानान सोंपली. वेंचणुके वेळार व्हडा प्रमाणांत मतदारांक आपले कडेन दवरपा खातीर वेंचणुकेचे उमेदवार दुडू, सोरो, भेटवस्तू अशा साबार वस्तूंची लाच दितात. ताचेर बंदी घालपा खातीर वेंचणूक आयोगान बारीक नदर दवरिल्ली. मतदारां मेरेन लाच पावल्या आसतलीच, मात आयोगान घेतिल्ल्या निर्णयान कांय प्रमाणांत तरी मतदाना वेळार जातात ते गैरवेव्हार कमी करपाक वेंचणूक आयोगाक यश आयलां. गोंयांतल्यान वेंचणूक आचारसंहितेच्या काळान वेंचणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सुमार 2,75,05,000 रुपया रोख जप्त केल्यात. 8,37,00,000 रुपयाचो सोरो, 31,72,000 ड्रग्स आनी 5,70,000 रुपया किमतीचे हेर वस्तू जप्त केल्यात. हे करताना पोलीस, अबकारी, वाणिज्य कर खात्याच्या अधिकाऱ्यां बरोबर सुमार 40 वेंचणूक आयोगाच्या भरारी पथकांची ह्या सगळ्या गजालींचेर आनी घडणुकांचेर नदर आसली, अशी म्हायती वेंचणूक अधिकाऱ्यान दिल्या.